फाटल्या वर्षाच्या तुळेत जानेवारी आणि फेब्रुवारीच्या पहिल्या 2 महिन्यात राज्यात भेट दिवपी देशी आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या सुमार 32,500 वाढल्या। पण अमेरिका, इस्रायल आणि इराण हांच्या मधल्या झुजाक लागून निर्माण झालेल्या समस्या खातीर मार्चात पर्यटकांचो आंकडो उणो जाला अशें पर्यटन खात्याकडल्यान मेळिल्ल्या आंकड्याप्रमाण दिसून आयला। गोयच्या पर्यटनाक 2024 वर्साचे सुरवेक व्हड धपको बसलो। जानेवारी आणि फेब्रुवारी या 2 महिन्यात राज्यात येवपी देशी आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या 32,000 परस चढ वाढली। या 2 महिन्यात सुमार 19,94,000 पर्यटक गोंयांत आयिल्ल्यान पर्यटन क्षेत्रात उमेदीचे वातावरण निर्माण झाले। पण मार्च महिन्यात संवसारीक पावड्यात निर्माण जाल्ले झुजा सारखी परिस्थिती गोंयाचेरूय परिणाम जाले। विमान येरादारी, इंधन पुरवण आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचेर परिणाम जाल्ल्यान पर्यटकांची संख्या उणी जाली। मार्च 2024 वर्सा सुमार 8,56,000 पर्यटक गोंयांत आयिल्ले, जे फाटल्या वर्सा परस उणे आसात। उल्लेखनीय म्हळ्यार इंडिया एनर्जी वीक 2024 आणि खेळा सर्ती सारकिल्या आंतरराष्ट्रीय कार्यावळींनी गोंयांत पर्यटकांक आकर्षित करपाचे काम चालूच आशिल्ले। बसका, परिशदो, प्रदर्शनां आणि डेस्टिनेशन वेडिंग्सांक लागून गोंय फकत पर्यटन थळ न्हय तर जागतिक इव्हेंट हब आसा हे स्पष्ट जाता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।